आणि इंस्पेक्शन सर्व ना क्लीन केलं ते सगळं केलं Here somewhere here. They are very close to this one. Yeah. No, that's why yesterday, na, you people suddenly rested. We'll go to this point. Yes. घेताना वैसा था सर मागचे विज्युअल घेताना बाहेर करता इलेक्शन घेता सर मागचे तुम्ही भितर directly out. So this place you have to enter. That's what I'm saying. Exactly. That's what I'm saying. But sir, this one we saw yesterday. Yes, exactly. Correct, exactly. It's almost complete. फाले सकाळी concluding सकाळी. फाल्या परत येतले सर तुम्ही सकाळी सकाळी 9:30 कन्क्लुडिंग एजन किती उरला सर सगळे केला. ना ना तिजले लास्ट काळूक झाले. Some point they were under confusion. तुम्हाला सकाळी 9 घेऊया 9:30 घेऊया क्लोज करूया and then we'll submit the minutes to the government by 10:30. पण एरिया कंप्लीट केला तुम्ही फुल Almost 99.999% complete झाले. So are you satisfied with the whole Everything as requested, as asked by the villagers, whatever they have said, everything has been mapped. Whatever were the concerns of wetland authority have been mapped. And other NI also has been mapped. Everything has been taken care in consensus. Everybody is agreed. So no contradiction, no this. Huh? No contradiction, no No, complex what you anything. see, it is only mapping. We are only putting the site data which is available. That is being happening. सर टोटल कितलो एरिया झालो हे केला सध्या आता कॅल्क्युलेट करतो हो मॅपिंग झाला तर फाल्या करतो फाल्या सबमिशन करतले फाल्या गव्हर्नमेंट सकाळी 9 सर येतले नाव पडते नावं घेतले So what happened with preliminary findings so far? नो कमेंट्स No finding, it is only status report of the site. Government wants a report as to what is on the site. That only we are giving. Okay, so when सर दिस वॉज Then जॉईंट there will be इन्स्पेक्शन an experts who will decide on the subject. वो जॉईंट इन्स्पेक्शन आशिल्लो सो तांच्यावर तेंच्यान कितें कंप्लेंट्स बीन आशिल्ली इन्स्पेक्शना टायमार तेंच्यांनी कितें रिप्रेझेंटेशन दिलें सीएमा ते सीएम सर आमकां आपयलें तेंची कंप्लेंट तुमी एग्जामीन करा आनी म्हाका रिपोर्ट दिया म्हणून सांग त्या प्रमाणे हांवें एग्जामीन केलें आनी आमी रिपोर्टिंग पूण करता ते सॅटिस्फायड आसा सध्या सध्या तरी सॅटिस्फायड आसा दे आर ऑल सॅटिस्फायड विथ द सर्वे रिपोर्ट एब्सोल्युटली नो इश्यू फाल्यां आतां काळूक जालें फाल्यां आनी स्मॉल इन्स्पेक्शन आसा फक्त 10-20 मिटराचें आसा 15-20 मिनट अर्दे वरान सोंपतली What challenges you faced while doing the survey? नो चॅलेंज एवरीथिंग वॉज फायन थँक So यू when will be submitting the report? टुमोरो बाय 10:30 विल बी Okay. ओके मागीर सर फुडल्या प्रोसेसाक टायम वतलो दिसता भायर गव्हर्मेंट विल टेक अ डिसिजन So meeting केन्ना आसा ना आमकां अजून येतले आमी रिपोर्ट दिले उपरांत येतले ते ओके थँक्यू थँक्यू इलेक्शन झाले तातून सॅटिस्फाय आसा तुम्ही सध्या तरी आपण 2 दिसाचो रिपोर्ट तेंच्यांनी दिला ड्राफ्ट तो तेगेर आमी चॅक करतले
आनी मेजर पर्सन जो आसा आयज कावक जालें ताका सांगलें आयज करपाक जावचें ना म्हणून. सो फाल्यां तेंच्यांनी परत 9:30 येयला आनी मागीर फाल्यां आमी कंटिन्यू करतले आनी मागीर फाल्यां कितें तें फुडलें तुमकां सांगता. पूण तुम्ही सॅटिस्फायड आम्ही त्यांना विचारलं आमी पयलींच सांगला की हो प्रोजेक्ट येता तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स येता आनी आमचो रिपोर्ट ते चॅक करता त्या प्रमाणे तेंच्यांनी केला प्लस NIHचो रिपोर्ट आसा त्या प्रमाणे तेंच्यांनी केला. सो आमी तरी सद्या आमकां तर दिसता की आमी सॅटिस्फायड आसा कशें कित्याक सांग रिपोर्ट दितकीर आमी डिटेल कितें चुकलां कितें जालां तें आमी तांकां सांगतले आयज फाल्यां पर्यंत सांगतले आनी मागीर ते ब्रीफ नोट करून ते दितले आनी मागीर सरकाराक दितले अशें तेंच्यांनी सांगलां. सद्या तरी आमी जे सांगलेले पळय की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता आनी आमचे रिपोर्ट तेंच्यांनी आमचो हायड्रोलॉजिस्ट आसा आमचे इंजिनियर्स आसा तेंच्या प्रमाणे तेंच्यांनी केला आनी सगळे पॉयंट जे आहा मार्क केला. फक्त हो जो मेन एरिया आहा तांकां ते प्रेस करताले की आयजूच करया मरे रातचे परत कितले जाता टायम आमी सांगलें फिजिबल ना चॅक करूंक मेळना आनी डिस्ट्रक्शनूय आमकां दिसता की मेजर ते कनाल बिनाल आसा तेंच्यांनी ते हें केल्लें आसा कितें म्हणटा आतां हें केलां डिगींग करून तेंच्यांनी ते बंद केल्लें आसा. सो ते काळखान कांय कळना फ्लो न्यू फ्लोत आनी मेळटा आमकां. सो ते सकाळीं जातले कितें ते आनी मागीर त्या प्रमाणे आमी पूण एक रफ आयडिया आयला आसतलो तुमकां तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता काय ना. आमी पयलींच्यान सांगला झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स येता म्हणून. सो तेतून आनी कांय दुबावूच ना. तुमचे जे एक्सपर्ट्स आशिल्ले तांचे कडल्यान कितें फीडबॅक आहा सद्या ना आतां तेंच्यांनी ड्राफ्ट 2 दिसाचो रिपोर्ट दिला आयचो रिपोर्ट तेंच्यांनी दिवंक ना अजून. आयचो रिपोर्ट ते फाल्यां सकाळीं दितले. सो मागीर तो कंपायल करून आमी एक्सपर्ट ते आमकां सजेस्ट करतले की सारकें आहा काय ना ते आनी ते प्रमाणे आमी तुमकां पूण सांगतले. तांचे प्रॉपर सुपरविजन आसा काय ना सारकें जाता फिजिकल जशें की आमी सकाळीं पळयलें की तेंच्यांनी ड्रेन तांकां दिसना आसली एक जी मेन ड्रेन आसा जी वयता हांगसून न्यूटी मॉला कडसून ती फुडें वयता आनी मागीर ती एल शेप घेता आनी विलेजीन वचना आनी ती मागीर हांगा वयता खंय लेकार वयता. ती काल फिजिकल व्हेरिफिकेशन केलें तेचें आयजूय परत फिजिकल व्हेरिफिकेशन केलें. आयज एंट्री आनी एक्झीट पॉयंटूय हें केलें आनी तांकां सगळ्या गांवकारांनी सांगलें की उदक तशेंच वयता तळ्यांत वयता म्हणून आनी ते तुमी आसले थोड्या मिडियांनी कवर केला. म्हणजे मग आता रिपोर्ट येयलो आणि समज झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना तरी सुद्धा तुमचो विरोधच आसतलो न्हू. ते आसा ते डिफरंट आहा आमचे प्रोटेस्ट. आमचे 30 तारीख आहा ते चालूच उरतले. जर फाल्यां जर कळटा की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स येता आनी हें जाता म्हणून आमी तेजेर मागीर विचार करतले. मागीर हो जो प्रोटेस्ट आहा तो आमकां कितें करता की आमकां वो युनिटी मॉल स्क्रॅप जावपाक जाय आनी सर्वे आमी कित्याक करता ही जागा आहा ती आमकां एक कायमची आमकां बाउंड्री तेच्या डिमार्केट करून दिवपाक जाय. ते मागीर युनिटी मॉल फाल्यां जर स्क्रॅप जालो आनी मागीर दुसरो प्रोजेक्ट येयल्यार त्या कारणान परत आमी हांगा स्ट्रायकाक बसतले. त्या खातीर आमकां ती जागा डिमार्केट करपाक हो फूल प्रोसेस आहा. युनिटी मॉल एकोमोडेट करपाक हो प्रोसेस न्हू. अजय तू वाव म्हणटालो ते मोदे सगळे माती भरलेले थिंगा ते कितें आहा ते आतां हें आसा न्हू कितें म्हणटा ते आतां काय उदक पडना थंयसर. ते क्वेश्चन आसा ते हिसाबताले बरोबर ते ना ते भितरच्यान ते ड्रेन जावन ते सगळे वयता जिरता आनी जिरान उदक वयता आनी पावसान ताका दुसरो आनीक वचपाचो हे सोर्स ना कित्याक सांग ऑलरेडी ताका तो आवटफ्लो तो तेंच्यांनी केलेलो आसा. सो मागीर ते जिरान ते हितून वयता आनी मागीर ते मागीर आवटफ्लो नॉर्मल आवटफ्लो आहा पळय बांदलेलो आसा पळय तितून वयतात. तो मॅन मेड काय नॅचरल तो थोडो नॅचरल आनी थोडो मागीर मदीं मदीं आमकां मॅन मेड केल्लो दिसता सारको दिसता आनी तो डायवर्ट केला गांव बुडपाक जायना म्हणून अशें आमचे आदले म्हणटा. ताका सारको एल शेप बी केला आनी तो तसो थोड्या कडेन मुवमेंट जो आसा तुमकांय मागता की तुमकां जो टायम मेळटा तेन्ना तुमी ते कवर मेन थिंग तुमी हो CM कडेन प्रश्न विचारचो की DPR अजून कित्याक दिना. आतां DPR जर दिल्लो जाल्यार सारकें खंय कितें आहा तें आमकां कळटलें आनी हो प्रश्न तुमी CMक विचारपाक जाय तुमचे कडेन मागता आनी आर्किटेक्ट जो आहा तेजे कडेन हे प्रश्न विचारपाक जाय जो कोण आर्किटेक्ट आहा तो हांगा तेजो आसलो रिप्रेझेंटेटीव. हे 2 मुद्दे तुमी CM कडेन विचारपाक जाय कित्याक DPR तुमी लुपोवन दवरता. DPR दिल्लो जाल्यार सगळे स्पश्ट जातलें. ओके बरें थँक्यू.